I have accepted the decision taken by the party, Aam Aadmi Party, to bestow upon me the privilege of leading Aam Aadmi Party in Goa and designating me as the chief ministerial candidate of the party. The people of Goa are now ready for the change, and the change only means up. तर आम आदमी पार्टीच्या सरकाराचो पयलो आनी सगळ्यान म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार टू रिस्टोर द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ गोवा. 55 वर्सांचें जे सरकार चलयलें आनी खास करून गेले 20-25 वर्सांचें सरकार चलता आनी चलत आयलां आनी जे राजकारण ते करीत आयल्या तातूंत गव्हर्नन्स म्हणटा तें दिसूंकच ना, फक्त राजकारण दिसलां. आनी उदाहरण म्हणल्यार आतां ह्या म्हयन्यांनी जे चळवळी चल्ल्या, हालचाली चल्ल्या की एक मनीस काल पर्यंत हांगा आसलो, ताका वायट नदरेन आनी वायट उतरांनी पाचारलो वतालो, तो आज अचानक बरो म्हणटा आनी तो दुसऱ्या हितून वता. सो हे जे क्रॉस करंट्स चालू आसा हाजेर एक सिद्ध जाता की हांचे कडेन कांयच डायरेक्शन ना, आजुनूय तांचे कडेन डायरेक्शन ना. हांवूय सरकारी ऑफिसर आसलो आनी आज म्हजे सारके खुबशे सरकारी ऑफिसर आसात, पुलीस ऑफिसर आसात, सगळे बरे मनीस, पण कांय लोकांक तुमी भितर काडटा आसतनाच करप्ट करून उडयल्या. आज इट इज इन कॉमन नॉलेज द कायंड ऑफ मनी दॅट पीपल पे एंड हॅव पेड टू गेट जॉब्स. सो हे आमी बंद करतले. तर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाचो आमचो सगळ्यांत मेन एक विशेष असो मुद्दो आसतलो. हांव लोकांचे मुखार आज जाहीर करता, हे तांचे फसवणुकेक तुमी भुलचे न्हू. स्किमी केन्नाच बंद जावच्यो ना आनी ज्यो स्किमी आसा ते बरे स्वरुपान भायर सरतल्यो.